गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो आज ब्लॉग सामको म्हणजे एकदम लेट स्टार्ट केला. हेचो तशेंच जाता म्हाजें. आनी आज मेन थिंग केला ना, सकाळचे ब्लॉग स्टार्ट करता आसले. आज आमचे ते म्हणजे आयदनां बीन घासूंक येता, सगळें करूंक येता, ते येवना आयज. येवपाचें आसलें, ती घरा गेल्या आसता खबर ना. म्हटल्यार तिका रावले आनी मागीर हांवें म्हटलें आसूनी हांव आयदनां घासून काडले सगळे. आनी सांजचा बाय खूब रडटात, की दमपा जाली. आनी बाय सकाळच्यान न्हिदोकूय नासलें, म्हणजे मदीं न्हिदता टायमार न्हू ते न्हिदोकूच ना. सो ते न्हाणोवपाक गेले, ते काडूंकय दिनार वाडटा. शोनय आनी आजी आहा. सो म्हटल्यार आयज कितें भायर ऑलरेडी पेजे करून दवरला, आतां ताका ताती बॉयल करून दवरला. आनी फ्रांसान आतां आसला चिकन. हे पळय तशें आहा, पिशवेंतलें सुद्दां काडूं ना. ते हांवें हांगा आलें लसूण थोडे हे करून घेतला आनी लिंबू बीट कट करून दवरला. आनी ही आयदनां फूल आसली, ती फूल घासून काडल्या हांवें. सो चड आसली. आनी आनकी चिंतलेलें बेश्टें काल अशेंच लसणाचें हांवें सोडलेलें हाडलेलें. अशी लसूण आहा, पण हांवें बेश्टें म्हणल्यार केन्ना म्हाका यूज जाता समजा सोलपाक बीन ते हे हाडलेलें. सो बरें जालें. सो फ्रांसान चिकन हाडला. आनी हांव चिंततालें की हांवें बायक म्हणल्यार अजून हांवें चिकनाचें अशें ट्राय करुना. बायक म्हणल्यार इल्लेशें थोडें चिकन घालून बरें कॅरट बिरट सगळें घालून मातसो सूप करतलें म्हणून. पूण टायम गावतालो पळोवया. सो आमचें चिकन बरें धरून घेता थंयसर बायक न्हाणोंक वयतलें. जालें पळोवया फुडें मागीर कशें कितें करुया. आनी जेवण करपाक जाय. हांव ते आनी एकूच शीतूच करून दवरला. सो चिकन करता. आईक कडी आहा, ती मागीर गरम करतली. प्रॉन्साची कडी आहा आनी बांगडे बीन आहा. सो आमकां करून घेता. सो चिकन धुवन घेता. बायक तेल काडटा म्हणटा बेगीन. हेवी आयदनां लावपाक जाय सगळ्यांनी. ही आतां घातलेली ती. आनी भाजी सगळी हाडलेली पळय तशी आहा पळय. फकत हितूंतली कोथमीर आनी पनीर बीन कितें पिठे जाता ते सगळें दवरला. आनी बाकीचे गाजर टमाट काकडी बिकडी सगळें आहा, ते सगळें दवरपाचें आहा. सो चलो कंटिन्यू करता. सो आतां बायक न्हाणोंक येता. हांकां पळोवया म्हटलें कितें करता. हे हांगा दोगांय खेळटा पळय, बाय वाजडटा म्हणून. आनी तेसो बायक तेल लायताले न्हू म्हणून हांगा खेळटा पळय. हे पळय हे दोगांय ते ब्लॉक्स घेवन खेळोंक बसला हांगासर. दोगांय खेळटा हांगा. खेळ कितें करता. ओके ओके. सो बायक न्हाणयता आनी बेगीन मागीर चिकन अजून धूळ सुद्दां ना. बाय न्हिदता म्हणून बायक म्हटल्यार पयलीं बायक न्हाणोया. बायक बीन न्हाणून न्हिदेलें सारकें रडटा. ते न्हाणोवपाकूय दिवना, पावडर लावपाक कपडे बीन घालपाक कांयच दिना. फास्ट फास्ट ताका केलें भाभीन. आनी भाभी गेली. ताका सोमतें दवरना फुडें फिडींग करून घेतल्या, पण सोमतें न्हिदलें ते. जेवणा बीन कांय ना. सो ताच्या पयलीं मातशें कॅटपाल खावयलेलें म्हणून बरें जालें. सारकें जेमे गेलें, न्हिदोकूच नासलें न्हू सकाळच्यान म्हणून. सो ताका न्हिदोना. आतां मातसो लेट जाला. लेट म्हणजे मातसो लेट जालें जेवपाक. सगळ्याक मातशें लेट जालें. पण कोणाक भूक लागना. सगळ्यांनी चपाती खाला, पुरणपोळी बीन आसलें ते बीन खाला. कोणाक भूक ना पळय. सो हांव आतां बेश्टे चिकन मसाला करता. हेजे बीन न्हू कोकणात बीन शाकोती बीन करता, नॉर्मल मसाला करता. हे पळय हांवें हितून सगळें तेल घातला, सगळें ड्राय मसाला घातला, ऑनियन घातला आनी ऑनियन फ्राय करता. आनी हांगा हांवें पेस्ट करून दवरला. थोडे फ्राय करपाक लागून घातले आनी सगळें एकठे केला. हितून हांवें ऑनली जिंजर आनी गार्लीक घातला. मातशी इल्लेशें चिमणभर उदक घातलें आनी ग्रायंड करून घेतलें ग्रेवी पेस्ट. हे सगळें ऑनियन फ्राय जालो न्हू तितून घालतले आनी बरें सारकें तळशितले. ते टोमॅटो घालून टोमॅटो स्मॅश जाले की चिकन घालता. आनी सगळें आमचे गरम मसाला, चिकन मसाला, मिरची पावडर सगळें घालून मागीर मीठ घालून कोथमीर घालून चिकन रेडी. आनी थोडेशें घेतला हांवें. हांगासर हांवें मीठ लिंबू आनी हळद लावन दवरला थोडें. आनी थोडेशें अजून मॅरिनेट करून अजून एका हळद आनी लिंबू आनी मीठ घातलेलें. आतां हितून जिंजर गार्लीक घातला वाटलेले ते. सो हे सगळें मॅरिनेट करून हितून सगळें घालूंक जाय. फ्राय करपाक हितून इल्लेशें हांव मसालो काडटा. लायक जिंजर गार्लीक पेस्ट ऑलरेडी घातला, हळद घातला आनी मीठ आनी लिंबू लावन दवरला. सो ग्रीन चिली, थोडी ओली कोथमीर आनी थोडे ड्राय मसाला लायक 1-2 इलायची, सिनामॉन, मागीर इल्ली बडीशेप, इल्लेशें जिरें, मागीर लॉंग, पेपर, मातसो मिरची पावडर, मातसो चिकन मसाला पावडर, ते सगळें घालून सगळें मिक्स वांटून घेता आनी तो फ्राय करता. तसो करता. फ्रायचे हांवें ऑलरेडी चॅनलाचे आहा, पूण खूब जाणां म्हणटाले पूण आतां सद्या रेसिपी बी सुद्दां दाखोवपाक न्हू टायम ना. सो चॅनलाचे आहा. केन्ना आनी एकदां सुशेगाद करतले पळय टायम तेन्ना तुमकां रेसिपी परत दाखयता फ्रायचे. आनी कमेंट करता दाखयला म्हणून ते हांवें आतां डायरेक्ट बेश्टें सांगून सोडला तुमकां. सो चलो करून घेता हें सगळें मुखलाक म्हणजे जाता आनीक लेट जाता नाजाल्यार. आनी हांवें एक बायक म्हटल्यार सूप करतलें. एकूच पीस काडून दवरलो, ते बारीक पीसीस करून दवरला हांवें. सो तेजे बेश्टें हे करतलें म्हणून सूप कहो करून दितलें बायक. तितून कॅरट बिरट घालून मातशें बॉयल करतलें. बाय उठून येतच खावपाक गावतलें. आनी भूक लागला म्हणून हें सत्व बायक केलें ते इल्लें पिता. ना सांजचे मागीर तशेंच उडोवचें पडटा. दोन जावन केलें आनी आजून म्हाजें चिकन जावना. ऑलमोस्ट म्हणजे आनी एक 15-20 मिनटान जातलें. हे हांगासर म्हाजें चिकन फ्राय जाता. सगळें मॅरिनेशन बीन जाल्लें तें जाता. आनी हांगासर दवरला हांवें
चिकन मसाला तो हे बॉयल इथं मी सगळे मसालाच घालतले. झाले जेवण असे झाले. आमचे जेव करता खायची फ्रिजान करूया. हेची प्रॉन्स ती गरम करता. चिकन आमकां केला पण तेजे बाबूक आईक बॉयल केला. सगळे आईक चिकनाचे बाबूक बॉयल केला. सो ते खावनी मागीर आई चिकन खायला तेजे बाबूच खाता. तर चलो झाले जेवण जेवले की मागीर पळया एक सांजचो कितें प्लॅन हा पळय जाता जाल्यार तुमकां दाखयतलें. तर तेजो समज सेपरेट ब्लॉग जाल्यार सेपरेट ब्लॉग करून दाखयतलो तुमकां. पळया समज तो कितें सांजे चिंतल्यान कितें करपाचें सगळ्यांना हा नुशा न्हय आदी बीन सगळ्यांना आमी हा. सो एक कितें चिंतला पळया. सो जेवण बीन जालें लेट जालो. सो हे पळय ही सगळी खेळटा टीव्ही लायला कितें करता आनी हे पळय हे बसल्या दोगांय बायक पळय धर सो चलो हांव मातशें भायर सर ना तर फुडें वचून येता. भैया वयता भैया रे भैया पाल आता पळय पाला वयता भैया वयता फ्रँकी पाला हय बाय बाय विसरल्या ते केळे घेतला ते वयता तूं चल वयता मगो चल वयता मरे आयज ओग्गीशे रावले आधी गेलो बिरोना गेला ना आतां शनाय गेलो टाटा गेला मरे. सो आज एक न्हू बायक एक गिफ्ट म्हणजे कोण हाडली आमची ताई येयल्ले. सो ताई बायक एक गिफ्ट दिला कपडे दिला पळय बरें हा वायट मल्टी कशें कलर वायट आहा तेजे बरें कितें कसलें वर्क खबर ना म्हाका कसलें एम्ब्रॉयडरी न्हू सरे कसलें तर आरी वर्क कशें आसता पळय तशें कशें पूण बरी दिसता पळय ती अशी मातशी व्हडल्यातली मागीर घालून गावले 2 म्हयन्यांनी ताका बरें दिसता पळय अशें आनी खूब अशें बायक गिफ्ट दिल्ले आहा अशें कपडे व्हडला ते मागीर हांव बायचे अशें कशें जाता पळय तशें घालता. सो बरें हांवें पळोवंकच नासली बरें मातशें ओपन केला म्हणल्यार तुमकां दाखोवया. सो थँक्यू ताई आं. सो घालता दवरता. आनी फ्रांसीस गेला कसले तो इव्हेंट आहा तो फ्रेंडांच्या वांगडा गेला तो येतलो खबर ना केन्ना येतलो लेट जातलो दिसता. आदी शोना बीन सगळी गेली. सो आई आपले थंय मातशें साडयांचे सगळे सेटअप करता. शंकर आपलें काम करतालो मागीर आतां विडियो शूट करतालो. आतां आमी जेवतलीं म्हटलें. सो आई बायर रडटा म्हणल्यार बायक बरयले बिरयले आनी बाय खेळटा थंय आदीचे ते ब्लॉक्स घेवन खेळटा. आनी आईन आपलो सगळो बाजार काडला पळय साडयांचो. हां ना 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 तेजे गोल्डन घालूंक जाय तो जायना आई. सो आईचें कितें जाणा आई एक साडी नासल्यार दुसरो ब्लावज घालता केन्ना ते आदी आतां कितें करता सगळ्यो थोड्यो साडयो काडला तिणें मातश्यो खंयच्यो आनी तेजेर खंयचो ब्लावज लागता पळय तो घालता ना तिजे एक कडेन ब्लावज आनी एक कडेन साडी आनी मागीर कळना तिका तेजेर घालपाचें खंयच्या खंय घालता मागीर हांव आसत जाल्यार ओके नाजाल्यार मागीर ती खंयचे हेजेर कितेंय घालता दुसरोच ब्लावज घालून वयता आनी म्हणटा मिस मॅच आतां खंय फॅशन म्हणटा मागीर म्हणल्यार तशी जायना तें तो घालूंक शकता. आमचे सगळ्यांचे तितूनच आतां तिणें भितर घालून दवरला थोड्यो साडयांचे ब्लावजाची कितें तें आनी बाय पळय आपण तितून आसा ना तो बेश्टो घातलेलो. सो चलो फ्रांस केन्ना येता खबर ना आमी जेवता तोपर्यंत कितें उडयता गो मस्ती करता. हे पळय हांगा आदीचे सगळे ब्लॉक्स काडून हे पळय हांगा उडयला सगळे पळय भैया तापयतलो का आं बाय हांगा पळय रे हे नानी आसरा ते उडयता पळय कितें हाडून हितून